दिवचलच्या वाळशी वाठारांतल्या सैमीक तळ्यात आनीक एक मानगे धरले। बिरेस्तारा राती कडेन हे मानगे पांजऱ्यात अडकले। राना खात्यान ह्या मानग्यांक ताब्यात घेतला। 2 मानगी धरली तरी अजूनय 3 ते 4 मानगी तळ्यात आसा। देखून थळाव्यां मदीं पातळिल्लो भंय कायम आसा। पयलीं हांव आमच्या सगळ्यांचे धन्यवाद मागता, कित्याक आयज जे मानगी जी आमकां इतली विटयतात, ती तळ्यान इतली मानगी आसात की भुरग्यांक वचपाक आनी हांगा तळ्यार येवपाक सुद्दां इतलो भयभीत जाल्लो आसा की प्रत्येक पेरंट्साक आपल्या भुरग्याक पयल्यान पयली जबाबदारीन पळोवचें पडटा की मानग्याचो इतलो भंय जाला की 4-5 मानगी आनीकूय आसा अशें दिसता। हेजें कारण फाटल्या 2 दिसां गुरुपौर्णिमेच्या टायमार एक पिंजऱ्यान पडलेलें, आतां हें सेकंड पडलां आनी तळ्यान आजुनूय जी फिरतात ती सारकी अक्षरशः नदरेक पडटात। इतलो भंय जाला की मानगी ही जी पडटा ती बारीक आसात, हेज्या पेक्षा आनीकूय व्हडली मानगी भितर आसात। आनी इतलो भंय आसा की भुरग्यांक हांगा येणें वचणें इतलो कठीण जाल्लें आसा की मेन रस्तो आमचो, मेन तळें, मेन देवस्थानाचें हांगा सगळें वातावरण आसा आनी तितूर करून हांगा भजन करतात किंवा हांगासून शाळेंत भुरगे वचप येवप खेळप, हे गोश्टीन इतलो भंय जाला की त्या मानग्या पेक्षा घरांतल्या भुरग्यांचो जास्त पेरंट्सांक भंय जाल्लो आसा। मानगी तळ्यान आसातूच पण इतलो भंय जाता की केन्ना कोणाच्या घरान रिगत तें सुद्दां सांगूंक शकना। म्हणजे जेणे करून हांव फॉरेस्टा कडेन तेंच्या कडेन विनंती अशी करता की आनीकूय हांगा पिंजरो लावन जितली मेळटा तितली एकदां तळ्यांतली सगळीं व्हरची, जेणे करून आमकां मातशें बरें समाधान जातलें। आयज आमच्या वाळशेन दुसरे मानगे पडलेले आसा। त्या फाटल्या गुरुपौर्णिमे दिसा एक पडलेले, आतां हे दुसरे पडला। तेन्ना हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आभारी आसा। अख्ख्या गांवान आमच्या बरें दिसता की तुमी येवन पिंजरो लायता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी ही मंगळार व्हरता, ह्या बद्दल आमकां खूब बरें दिसलेलें आसा। ह्या वटेन आमचे बारीक भुरगे शाळेन येता वयता, देवळा कडेन खेळटा, तेन्ना हे माणग्या वचून आमकां खूब भंय जाल्लो आसा। त्या भंया खातीर आमी तुमकां विनंती करता परत ह्यो पिंजरो लावचो हांगासर। जी हांगा हितूर मानगी आसा खूब आसा, ती 5च्या वयर आसा, ती जाता की बेगिना धरून व्हरची।